मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकाम मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक तुमच्या मुखार आनीक एक कलाकार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. जाणें तियात्रा वयर जायतो अभ्यास केला, स्वताक ताणें तियात्र शिकपाचो प्रयत्न केला. आपल्या विचारांनी आपल्या बऱ्या गुणांनी तियात्र बरोवन ताणें लोकां मुखार सादर केल्यात आनी वेगळे तरेचे अनुभव ताणें आपणावपाचो प्रयत्न केला. तर हे कोण कलाकार ते आमी पळोवचे नात. खरेंच आंतोनीत बाई, आयच्या ह्या कार्यावळींत खेरीतपणी तुका माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. हय, खूब बरें दिसलें. एक विचारवंत मनीस, स्वताक तियात्र शिकपाचो तुवें प्रयत्न केला आनी स्वताक तूं तियात्र शिकोवन ते पालकाचेर तुवें हाडलें. जायतें तुका बरेंपण आयलें आनी ह्या बरेपणांतल्यान तूं तुजीं पावलां फुडें मारीत आसा. तर सुरवेक हे कलेचो मोग तुका कसो कितें लागलो? म्हाका पयलोच सावन तियात्र पळोवपाचो आनी बरोवपाचो पयलोच सावन मोग आसलो. पयलेच सावन लायक आसलें. ल्हानूच आसतना कांतारां बरयतालें. म्हजें पयलेंच कांतार हांव चवथेक आसतना हांवें म्हजे टिचरीक बरयलेलें. सो तेन्ना म्हाका गमलें की खरेंच म्हजे लागीं जाता बरोवपाक, कित्याक म्हज्या स्कॉलाच्या फ्रेंड्सांनी आनी टिचरींनी तांकां एकदम ते कांतार म्हजे लायक जाले. म्हजो हेडमास्टर रडलो. सो हातूंत म्हाका भरपूर एप्रिसिएशन मेवलें आनी दिसलें की जाता म्हजे लागीं बरोवंक. सो तेन्ना सावनूच हांवें कॉमेर्स केलें. म्हजी कांतारां बरोवपाक जावं ल्हान ल्हान पार्टी बरयतालें आनी इगोर्जेन आमचे प्रोग्राम आसतात, जावं कसले क्रिसमस, इस्टर, जावं कसले स्कॉलाचे प्ले आसताले जाल्यार सदांच थिंगा पयलें हांव आसतालेंच. हय, म्हणटा इस्कॉलाक आनी चवथेक शिकतना तुवें जें कांतार बरयलें, खरेंच म्हाका दिसता तें घोस्ताचें आसतलें. ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच ज्यो धाकट्यो तूं स्कीट, धाकट्यो जी नाटकुली तूं बरयतालें, तांतल्यान पयलेंच तुका म्हणजे कोणें तरी तुका म्हटलें आसतलें की हें तुजें बरेंच जालां आनीक ताच्या उद्देशी तुज्यो उर्बा वाडल्यो. वय, म्हजो पयलीच प्ले हांवें स्कुलांतूच बरयली एसेंब्ली टायमार. आनी एसेंब्ली आमची सदांच कितें आसताली, टॉपीक एकूच आसताली आनी वाचलें गेली. सो पयलीच फावट हांव स्कुलान मॉनिटर जालेलें पळय तेन्ना हांवें ती प्ले बरयली आनी कोंकणीन हांवें ती प्रेजेंट केली. पूण इतली बरी जाली, स्कॉलाच्या हेडमास्टरान एग्जाम्पल दिलें की अशी आमी एसेंब्ली करूंक जाता प्ले हितून. सो तेणें म्हाका एप्रिशिएट केलें. सो तेन्ना सावन म्हजी ती प्ले बरोवपाची उर्बा आनिकूय गेली आनी इमिडिएटली क्रिसमसाक हांवें ती प्ले घातली, मातशी चेंज केली, क्रिसमस मॅसेज घातली आनी बोर्ड वायज कॉम्पिटिशन आसलें म्हणटूच आमकां फर्स्ट प्लेस मेवलो. सो तेन्ना सावन आनीक फाटीं रावंक ना. त्या उपरांत बरयत गेलें, ल्हान ल्हान प्ले बरयले, पूण गांवच्या भायर केन्ना वचोंक ना. गांवांक कितें पासून तुवें केलें? गांवांत जायते प्ले, आमच्या कॉपेलाचे कल्चरल प्रोग्राम आसताले, आमचे बोर्ड कमिटी मेंबर्स आसताले, तांकां सगल्यांक तियात्र आवडटात. सो आमच्या जुवारी वॉर्डांत आमी तियात्र हाडटालींच फेस्ताक, जावं गांवचो तियात्र आसतालोच. सो थिंगा चान्स जबूर मेळोंक ना म्हाका, पूण तितून म्हाका भरपूर लायकींग जालें तियात्राक, जावं तितून भरपूर शिकोंकूय मेवलें. जायते भाशेची कांतारां, डिफरंट इश्यूज, तशी आयडियाज घेवन फुडें सरलें. एक कांतार कंपोज करतलो जाल्यार कितलो सुमार वेळ लागता तुका? तितली कांतारां कंपोज करूंक ना, पूण पार्टी जायतेच बरयले. पार्टी आनी पार्टींतले कांत तूंच बरयता आसता? कांत सगळे हांवूच बरयतां. कांत बरयतलो जाल्यार थोडे फावटी तुका संगिताचें थोडें गिन्यान आसप गरजेचें. तर हे संगिताचें गिन्यान तुका आसा? हय, हांव वायलीन शिकलां. पिलार म्युजीक स्कुलान वायलीन शिकतालें आनी गिटाराचें 1 year केलां, गिटार कोर्स.
म्हणटत तातूंतल्यान तुका जी कांत कशें कंपोज करपाचें ताचो जायतो आदार मेळलो आसतलो. वय आनी म्हजो डॅडीचो व्हडलो भाव आमी ताका पाय म्हणटात, तो आतां संवसारान ना, थॉमस म्हणून. तो मेस्त्री आसलो. तो रेबेक शिंकला पूण वाजोयनाहलो पूण लादिनी म्हणून वयतालो. सो तेजो आदार आसलो म्हाका. जायते फावट हांव रेबेक घरा प्रॅक्टीस करता आसतना रोखडोच करेक्ट करतालो. सोल्फा म्हाका शिकयतालो कशी करपाची ती. आनी तो तियात्रान चेडू न्हेसतालो, गांवच्या तियात्रान चेडू न्हेसतालो म्हणटूच तेजो म्हाका जायतो सपोर्ट आसलो. सो कितेंय कांतार बरयलें जाल्यार रोखडोच तो रायम जायना जाल्यार म्हाका हेल्प करतालो. ते रायम जायना म्हणटालो. आनी जरी तर एक बीट लेस आहा, जर एक बार लेस आहा जाल्यार ताका कळटालें इमिडियटली, तो म्हाका करेक्ट करतालो. म्हणटच हो तुका जायतो फायदो जाला. वय वय. तर आंतोनेत, तुवें तुजो असो स्वताचो तियात्र पयलोच केन्ना बरयलो? हांवें 2004 ह्या वर्सा म्हाका स्कॉलान म्हजें एकलें फ्रेंड, तेवूय टिचर. सो ताका सदांच हांव म्हणटालें, म्हाका सदांच इच्छा आसली की तियात्र बरोवपाची. एकेडेमिकली हांव बरें शिकलें, मम्मी डॅडीचें नांव वयर हाडलें, टिचर जालें, सगळे डिग्री सर्टिफिकेट सगळे डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास. पूण तितलें आजून सॅटिस्फॅक्शन मेळोंक ना म्हाज्या लायफाक. अशें तुका तें सुरवातीक तें तूं कितें बरयतालें ताचें बरें व्हडलें ताका जैत मेळोंक जाय अशें तुका दिसतालें. आनी खुबशें दिसतालें की हांवें तियात्रान पार्ट घेवपाचो असो म्हण. गांवच्या जावं बायल्या पासून तियात्रांनी म्हाका कोण चान्स दितलो काय, म्हाका चान्स मेळटलो काय तेंचे मदें एक्टींग करूंक, ओ म्हाका कोण संदी दितलो काय ती आपल्याच्या धाकटे रोलान पासून कसले तरी घालूंक. पूण तसो केन्नाच मेळोंक ना. म्हूण हांव जेन्नाय म्हजी भावना ताका उक्तें करतालें ताणें सांगलें की वाय यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स, वाय नॉट यू कम अप. सो तें उतर म्हाका लागलें आनी हांवें डिसायड केलें की ओके हांव बरयतलें म्हण. बरयलो तियात्र आनी पयलीच फावट आमच्या स्कॉलाच्या नांवार, आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कूल दोनापावल, तेच्या नांवार आमी कारंजाली तो शो दाखयलो. अजूनही येऊन ना, येऊ दे ताका, दाखवता ताका कितें पळय तें. जेवी आसूं दी. आसूं दी म्हणून चोड जालें ताचें. माथ्यार बसलो तो आमच्या. आरे गुदिनाक आनी तोंड दाखोवपाचें उरना रे. जेवी मातशें तोंड राव. गुदिना तोरशी हांव उलयतां. मामा आवय, मावशी आनी डॅडी कितें जालां तर? मामा माय क्वीन. मामा आनी तुजी क्वीन उलोवंक ना. सारकें सांग रॉय, डेली का तुजे कोण लागता रे? कोण येयली काय मामा? रॉय फोकान आणलोय. सांजेली खबरां बघ, कारण पयलोच पावलें म्हूण जमलें म्हाका. कितें? हांवें कांयच सांगूंक ना रे बाबा. बसलेले कोडे बोगला म्हजे माथ्यार. जोराक खूंय जाणीच तुका. हांव वता, तुमचे तुमीच फोडून घेवचे. ना हांव वता. मामा सारकें आयकलां तुवें. हांव एरिटाचो मोग करतां. एरिटा म्हजो पयलो मोग आनी हांव आतां एरिटाच्या मामा दाराक मेळूंक आयलां. कितें? तुजे मामा दाराच्या आड वचून तुजे एरिटा लागीं कांसार जातलोय? रॉय आमी गुदिनाकूच तोंड दिलां ताचें कितें रे? आमचें जाण सगळें उडोवंक चिंतलां तुवें? पळय रॉय, एरिटा एक बरें चेडूं म्हणून जाणा आनी दोतोराचें शिकोवप करता म्हणून खबर आसा म्हाका. पूण आमी गुदिनाचे चेडवाक उतर दिलां. पळय रॉय, तुज्या व्हडल्या भावान आयज पासून आमचे फॅमिलीचें नांव राखलां आनी ताचें फादरीपण पूर्ण जावपाक थोडोसोच वेळ उरला. सारकें उलयलें तुज्या पुताचें सूख म्हजें कोण पळोवंक जायना जावन हांवें मागचेंच पडलें. बाबा हो कसो आसा? बाबा तूं लोक घालीन आसतना आयला सो कितें जालां? आनी तुज्या मुखामळाचेर इतलो काळो कित्याक? फादर सांग, म्हजो जीव एकदम दाबला फादर.
तुज्या पुतान पाद्रीपण सोडून दिलें कितें त्याच कारणाक लागून ताका हांव घरा गेलो. रुबन तें कितें आयकता तें पाद्री कोण सोडलें आनी कित्याक सुद्दां तुका हां तर हो तुजो पयलो शो म्हणटच तुजे बरोबर ज्यो टिचरी आसल्यो जावं जी इस्कॉलाची भुरगीं आसलीं ताणें टिचरीचो तियात्र म्हणून तो उखलून दवरलो आसतलो. वय एकदम सिस्टर आंतोनेत आमची इस्कॉलाची प्रिंसिपल तिणें म्हाका खूब आदार केलो. जेन्ना हांवें तिका सांगलें सिस्टर आमी तियात्र घालूंक सोदतात सो सिस्टरीकूय दिसलें कितें तरी दुसरें पयलेच फावट इस्कॉल तियात्र घालता सो करुया नवें वस्त ती पूण करुया करून दाखोवया. सो सिस्टरीची उतरां आयकून म्हाका आनीक एनकरेजमेंट मेवलें आनी म्हजे टिचरींनी सांगलें आमी एक्टींग करतात म्हण तांकांय लायक आसा एक्टींग करपाचें पूण आमकांय तूं तुज्या ग्रुपान घे म्हण. सो चडशे म्हजे कास्ट आख्खे टिचर्स आसले आनी भुरगीं सगळीं म्हजी सिंगर्सां तशींच हांवें एकल्याक पासून प्रोफेशनल घेवंक ना म्हज्या तियात्रान कोणाकूच बायल्यांकूय घेवंक ना. स्कॉलाचेच फकत एकूच आमचे स्कॉलाचें आहलें की आमचे स्कुलान चड लेडी टिचर्स आसात आनी जेंट्स फकत दोगूच आसले. सो म्हाका आनीक दादल्यांचो रोल करपाक जाय आसलें तेन्ना म्हाका बायलो घेवचो पडलो. म्हणटच तुवें तुजें सिलेक्शन पासून म्हणजे तुजी निवड कलाकारांची निवड तुमच्या भितर केली एक बरी गजाल. पूण जेन्ना तुवें ही काणी बरयली हो तियात्र बरयलो तेन्ना तुवें तुजे नदरे मुखार दवरलेलें की कोण कसली भुमिका करतलो हें तुवें नदरे मुखार दवरून बरयलें काय तूं बरयत गेलें? ना तशें कांयच चिंतूंक ना. म्हज्या मनान एक कॉन्सेप्ट आसलो की आनी म्हज्या मनान ती गुंवताली आयडियर की भुरग्यांक सदांच एक वीश आसता कितें तरी जावपाक. ल्हान आसतनाच ती उमेद आसता आनी पेरंट्सां दुसरेंच पळयता त्या भुरग्यां मदें. ताका उगडी लायक आसना तें करपाक पूण जे भुरग्यांक लायक आसता तें उगडे पेरंट्सांक लायक आसना करपाक. सो हें म्हज्या मनान जायते फावट घुसपतालें. सो हांवें चिंतलें हांव हेजेरूच तियात्र बरयतलें. म्हणजे तुज्या पेरंट्सांक नाका आसलें तूं तियात्रीस्ट जालेलें? हय पूण तुज्या मनांत आसलें की तूं तियात्रीस्ट जावंक? तशें म्हणून नासलें. म्हाजें पयलींच सान एम आहली हांव टिचर जातलेंच म्हणून. हांवें 9th आसतनाच डिसायड केलेलें की आय एम गोयंग टू बी अ टिचर. पूण पॅशन आहलें एक्टिंगेक. हय आंदोलन बाय ल्हान आसतना तुवें म्हटलां की जेन्ना चवथेक तूं शिकतालें तेन्ना तुवें पयलेंच एक कांतार बरयलें त्या उपरांत धाकट्यो प्ले बरयल्यो. म्हाका उगडास येता आमचो एक शेजारी एक ल्हान भुरगो आसा केजीक शिकता. म्हाका खेरीतपणी ताचो उगडास येता कित्याक ही ताजी एज म्हणजे ही ताजी पिराय मस्ती करपाच्यो दर ताका उलोवंक येना तरी आसतना जितले फावटी ताच्या हातांत जे कलर पडटात जो वॅक्स कलर जावं कसलेय पेन्सील पडटात तो आनी वेळ करिना. तो दिसाक एक बूक ताचो बरोवन काबार जाता आनीक ताच्या भितर जायतें कितें दिश्टी पडटा. म्हणजे ल्हान आसतना भुरगो कितें जातलो कितें घडटलो तें थोडे फावटी वडिलांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आतां तुजी बरोबरची ज्यो टिचरी आसात ताणें तुका सांगात दिलो ताणें तुका मुखार काडलें जावं तुज्या सिस्टरीन तुका तिचो आदार दिलो त्या उद्देशी आयज तूं एक एक पावल उंच वचत आसा. तर ताचे फुडलें म्हाका आमच्या स्कॉलाच्या टिचरींनी सांगलें की होच तियात्र जो आमी पयलोच फावट घातला लोकांनी इतलो एप्रिशिएट केलो आमी बी ग्रुपाक कॉम्पिटिशनाक घालपाक ट्राय करुया म्हूण. सो आमी स्कॉलाचे काबार जावन स्कूल काबार जावन हांव आनी म्हजी बाराबोची आनी एकली टिचर आमी दोगांय कला अकादेमीन येयली बी ग्रुपान पार्ट घेवपाक. आनी आमकां कांयच खबर ना ते कॉम्पिटिशनाचे रुल्स कितें पळय तें पूण फॉर्मेट जाणा आसलें हांव तियात्राचें कशें कितें करूंक जाय तें हांव सगळें तियात्र अकादेमी कडेन शिकलेलें. म्हजो पयलोच तियात्र घालचे पयलीं तार स्टडी केलेली जायते तियात्र CD पळयलेले तेंचे वाचलेले कशें कितें जाता कशें कांत बरोवंक जाय कितले भाशेचे कांत आसता ते सगळी स्टडी केलेली म्हजो पयलोच तियात्र घालचे पयलीं. सो कॉम्पिटिशनाक जेन्ना घालूंक सोदलें तेन्ना म्हाका संदीप सर मेवलो आनी पळयलो फॉर्मा ऑलरेडी लास्ट डेट जावन गेली नेक्स्ट इयर घाल म्हणून. आनी थिंगा अमर सावंतूय आसलो सो तेका एक कास्ट जाय आसलें तेज्या ग्रुपान एक्ट करपाक. सो तेन्ना म्हाका ताणें विचारलें तुका एक्टींग करूंक लायक काय म्हणलें सो इट्स माय पॅशन. आनी ताणें म्हाका चान्स दिलो तेच्या तियात्रान सुषमा प्रोडक्शन एक इस्तोर 2016 तेतून एक्ट करपाक. आनी म्हजी खुशालकाय आनीकूय वाडली जेन्ना म्हाका
बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड फावो जालो त्या तियात्रान. टीचर मुझे आमचो सोसारान दाखोवन तांचे व्हडपण म्हाका टिचरी इस्कोलाचे नवोदकार सोसा तूं घेतलोय शिकोन भुरगीं आमी एकठांय जावून एकोणाक विचारी करुया म्हाकाय मोगान आमकां शिकोयता बरे भशेन आमी शिकुया दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट दिवंक गरजेचें दुसऱ्याताय उलोवंक शिकुया बरें शिकोन भारत देशाचें नांव संवसाराक फामाद करुया आमी वा 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 परत म्हणटच तुवें फकत एक आपण बरोवपीच अशें दवरूंक ना त्या भायर तूं ताच्या भायर वचोन तुवें तुजी बरी भुमिका करून तुवें दाखयली. घडये बी ग्रुपांत चान्स मेळोंक ना पूण तरी पूण ताच्या उपरांतच्या तियात्रांत तुका भुमिका करून 2016 वर्साक जैत मेळोवन घेवप हेंय तितलें सोंपें न्हय. जायते कश्ट करचे पडटात. हांवें सुरवातेकूच म्हज्या सुरवातीच्या उतरांनी म्हटलां की जायतो अभ्यास करून पालकाचे सेवे पासत तूं देंवलां म्हणटच तुजे विचार आसतले जावं तुजें कितें तरी एम्बिशन आसतलें की उमकेंच आपणाक करूंक जाय म्हणटच तें केल्या उपरांत तुका सुसेग जातलो. तर त्या उपरांतची तुजी पावलां. तेचे उपरांत म्हजो तिसरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसलो भुरग्यांचो तियात्र. भुरग्यांचे कॅटेगरीन पयलींच फावट स्कॉलाच्या नांवान आमी चिल्ड्रन्स कॅटेगरीन घातलो बावलें तियात्र आनी तितूनय आमकां 3rd प्लेस मेळ्ळो म्हणटकूच म्हजी उर्बा आनीकूय वाडली आनी दिसलें खरेंच की म्हजे लागीं जाता खरेंच कितें तरी बरें हांवें दाखयलां म्हणटकूच फुडें वतलें म्हणून हांवें डिसायड केलें. म्हणटच हो बावले हो तियात्र तुवें भुरग्यांच्या कॉम्पिटिशनाक घातला तेन्ना तुजीं इस्कॉलाचींच भुरगीं तुवें वापरलीं काय दुसरीं खंयचीं? सगळीं म्हजीं इस्कॉलाचींच भुरगीं फकत चेडे आसले पळय ते हांवें दुसऱ्या इस्कॉलांतले घेवचे पडले कित्याक आमचें स्कूल गर्ल्स स्कूल सो बॉयज म्हाका सांताक्रूज स्कूलांतले आनी डॉन बॉस्को स्कूलांतले पूण कालापूचेच सँटाक्रूजचेच चेडे हांवें वेंचून काडले. आतां तें इस्कॉल जनरल आसलेलें जाल्यार तुका जायतो फायदो जावं येता. अंतनेत बावले हो तुजो भुरग्यां पासत तियात्र जालो त्या उपरांतचो तुजो आनीक तेजे फुडें तुवें आनी कितें तरी? वय सर तूं म्हजें सूख म्हजो हो तियात्र हांवें आतां ह्या वर्सा बी ग्रुपान घातलेलो कॉम्पिटिशनाक कला अकादमी. आनीक ह्या तियात्राची मांडावळ कशी कितें आसली म्हणजे ही काणी कशी कितें आसली? हितून फॅमिली इश्यूज आसले सर लायक भुरग्यांक आमी टायम दितात आनी कितें आसता की तेका कॅन्सर आसता आनी घोवाक खबर आसना कित्याक घोव तेका एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर सो ताका आनी कोण आसता सो बेजिकली तो इम्पॉर्टन्स तेका दिता आनी वायफ इज निग्लेक्टेड सो वायफ इज ऑल द टायम टेकिंग केअर ऑफ द चिल्ड्रन एंड फायनली शी इज coming to the stage of like where the treatment may not be possible तशें सो तितून हांवें म्हज्या लास्ट स्पॉटान दाखयलां की ही रिपेंट्स बट अशें की जावंक पावना की तूं मागीर दुयेंत जालो म्हणटकूच आमी म्हणटा दुयेंत जालो म्हणटो देवाचो उगडास येता सो कितें अशें फॅमिलीन जालें म्हणटू मागीर तूं रिपेंट जावंक सोदता मागीर तूं चेंज जावंक सोदता सो इट इज टू लेट सो इन दीस ड्रामा आय एम ट्रायंग टू कन्वे दीस मॅसेज की आमी तर घोराबो काजाराचो साक्रामेंट जोडला जाल्यार वी नीड टू फॉलो दॅट इफ आमी प्रॉमीस घेतल्या इगोजीन जाल्यार आमी ती एक्सेप्ट केल्या प्रॅक्टीस कोत्ता आनी कोत्ताय जाल्यार हाव मच वी आर लायक टू दॅट. हो तुजो हालींचो म्हणजे सारको ताजो तियात्र ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सांक तांतलें कितें तरी एक कांतार जावं कांत हांवें म्हज्या तियात्रान जो कांत म्हटला तो आतां म्हणून दाखयता. सुका
तूं आसलें म्हजें सूख म्हणटालूय केन्नाच दिवचो ना मुंडू तुज्या उतरार विस्वास दवरून केली चूक आयज पयर ओडटा लागोन मोगाची बूक मोगा तूं म्हजें कोरें सूख कित्याक दुखयताय रोयलोलो मोगारो देवा सुसूंक जायना म्हज्यान दूख जिवितान उपरासला पळय काडेको मोगा तूं म्हजें कोरें सूख तुज्या गोपान लागोन आसलेली बूक कुडीन दुयेंस जिवीत जाला काडू उरचें ना पडोवंक भुरग्याचें सूख उरचें ना पडोवंक भुरग्याचें सूख खरेंच आंतोनेत जी काणी तूं बरयता ते दर एक जो कॅरेक्टर आसता तातूंत जो आमी खेळयतात ते दर एका कॅरेक्टरान जो रायटर आसता ताका मिसळ जावचें पडटा जेन्ना ती भुमिका बरयता तेन्ना तो जावचो पडटा जावं तें जावचें पडटा जावं आनी कोण शेजारी आसा जाल्यार तेन्ना शेजारी जावचो पडटा म्हणटच ही सगळीं आंगां तूं कशें शिकलें तियात्र अकॅडमीन जशें पळय हांवें सांगलां पयलीं हांवें रिसर्च केली बेश्टेच तियात्र बरोवंक कॉमेंट्स करूंक ना कशें बरोवपाक जाय कशें जरी तर हांव एक कॅरेक्टर बरयता ताचे वयर हांवें स्टडी करपाक जाय आतां जरी तर हांवें कॅन्सराचें बरयलां जाल्यार ताचे वयर म्हाका सिमटम्स कशें कितें जाता पेशंटाक कशें हांव दाखयतलें तें कशें तेजे इमोशन्स हांव बरयतलें त्या उतरांनी कशें जातलें तेंची फॅमिली सिट्युएशन हें सगळें स्टडी केल्या हय खरेंच तुका वालोर कारण आयज आमी पळयतात आमी जेन्ना आमचे कॉमर्शियल वेपारीक जी माची आसा ताचेर एक तियात्र न्हेसलो काय ना तो रोखडोच रायटर डायरेक्टर जाता थोडे फावटी ताका ताचें स्वताचें अशें कांयच येना तो दुसऱ्या कडच्यान बरोवन घेता आनी आपूण व्हडलो बरोवणार म्हणटा अशी करून जायतीं जाणां चेडवां पासून फर्स्ट लेडी रायटर आनी कितें अशीं जायतीं आमी पेपराचेर वाचतात पूण तो एक कोणाच्या कडल्यान तो बरोवन घेतलो तियात्र सोडलो जाल्यार त्या उपरांत तांकां कांय येना अशी जेन्ना आमी मुलाखत घेतात जावं आमी भासाभास करतात तेन्ना तांच्या तकलेंत कांयच आसना हांवें सुरवातीकूच म्हटलां तुवें ताचेर अभ्यास केला आनी हें सगळें तुज्या काळजा मनान तुवें लोकां मुखार ओंपपाचो प्रयत्न केला खरेंच तुका शाबासकी आंतोनेत तियात्राचो वावर करता आसतना तुवें फकत ही पुस्तकां चाळून आमकां सगळें गिन्यान येता अशें ना थोडे फावटी आमी त्या भायर वचून कोणाचो तरी आदार घेवचो पडटा जरी तर तूं म्हाका मेवत जाल्यार हांवूय तुका आदार दिवपाचो जावं असो कोणाचो तरी तुका आदार जाता जावं कोणाच्या कडल्यान थोडी भोव गिन्यान घेवचें पडटा असो कोणाचो तुका आदार जाला वय हांवें म्हजें एक्टींग वर्कशॉप केलें तियात्र अकॅडमीन एक्टींग वर्कशॉप ऑर्गनायज केलेलें म्हणटकूच प्रदीप वेलेकर आसलो थिंगा तेणें कंडक्ट केलेलें तें म्हणटच त्या वर्कशॉपाचेर हांव भरपूर शिकलें थिंगा बरे डिरेक्टर्स आहले मातायस आहलो तितून डॅनी देर बांदार आहलो मागीर श्रेयस फ्रॉम मेसी एडमन ते सगळे आहले सो बरे डायरेक्टर थिंगा पार्टिसिपंट्स आहले सो तेंचे मदें सगळे मदें हांव नवेंच कशें हांवें भरपूर शिकलें प्रदीप वेलेकर रिसोर्स पर्सन जावनूय तेंच्याय मदें डिस्कशन करून तेंच्याय मदें आमी धाकटे प्ले कशी घालून पूण भरपूर स्टेज वायज टेक्निकल वायज भरपूर शिकले जायते अनुभव मेवले कारण त्या गिन्यानान भरलेले मनीस आनीक जेन्ना गिन्यानान भरलेलो मनीस जो जाणार आसता तोच जेन्ना दुसऱ्या कडच्यान आनीक गिन्यान घेता सोंपेपणी ताचो तुकाय आदार जालो पूण हे तियात्र न्हेसता आसतना जावं हो वावर करता आसतना तुज्या दोळ्या मुखार कोण तरी असो एक उमकोच एक कलाकार जाच्या उद्देशीन तुका कितें मेवलां अशें कोण तरी आसा म्हाका जॉन डिसिल्वाचें एक्टींग एकदम लायक जाता
अशें दिसता की तो नॅचरल एक्टर कसो ताका कसलोय रोल दी जावं बेश्टो नॉर्मल उलयता जाल्यार पासून हांव सोयता म्हणटच ताचें तुका थोडें भोव आवडटा तियात्र जेन्ना तूं आतां तूं तियात्र शिकलां आनी तियात्राचो जायतो अनुभव मेवला आंतोनेत जेन्ना हे वेपारीक तियात्र जातात हे वेपारीक तियात्रूय तुवें लागींच्यान पळयल्यात आसतले तुज्या जेन्ना गांवांत हे तियात्र जातात तेवूय तुवें सुरवातेकूच सांगलां की आपूण तें बसून पळयतालें तांतल्यान आपूण कितें तरी शिकतालें आयज तूं तियात्र हांव म्हणटा आख्खोच शिकला न्हू पूण थोडें बहुत शिकलां तर आतां जेन्ना तूं ह्या तियात्राक वचून बसता आनी हो तियात्र पळयता तातूंतल्यान तुका कितें तरी वेगळेपण दिसता की ही हिरोईन आसा ही हिरोइनीची भुमिका कोत्ता तें मातशें अशें केल्यार आनीक बरें जावपाचें जावं हो ही विनोदी भुमिका कोत्ता तो मातशें अशें केल्यार आनीक बरें जावपाचें अशें कितें तरी मनाक येवजता ना तशें हांवें केन्नाच चिंतूंक ना पूण जितलें म्हाका तियात्रान हांव गेलां म्हाका जें बरें दिसता बरें आवडलें ओ दिसलें म्हाका हिंगा म्हाका कितें तरी शिकोंक मेवलें जावं स्टेज सेटअप जावं एंट्री जावं खांद कशे भाशेन घातला जावं तितून स्टेप्स घातले पयलेच फावट सो जें म्हाका कितें लायक जालां तेंच घेवन वयता जें जरी तर म्हाका लायक जावंक ना जजमेंट केन्नाच करूंक ना आयज पासून आनी केन्नाच करचेंय ना आंतोनेत बाय तुजे बरोबर भासाभास करून जायतें कितें म्हाकाय मेवलें आनीक ज्या उद्देशी आयज जी नवी बरोवपी आसात जावं नवे कलाकार आसात जे नवे पालकाचेर येतात तांकां एक वेगळे तरेची उर्बा येतली आनीक तांकांय दिसतलें की आमी पालकाचेर कितें तरी बरें करून बरें लोकांक दिवपाक जाय खरेंच तुजो मोलादीक वेळ तुवें ह्या खिणांत म्हाका दिलो म्हज्या सांगाताक सारलो आनीक तुजे अनुभव लोकां मेरेन पावोवपाचो जो तुवें प्रयत्न केला त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान किरीतपणी काळजाचे खोलायकतान हांव तुमकां दिनवासतां हांवूय खरेंच उपकारी प्रुडंट मिडिया चॅनलाक आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे सगळे टिमीक कित्याक तुमी म्हाका संदी दिली म्हणून हांव नवेंच कलाकार नवेंच पयलेंच भितर सरलां पूण तुमी म्हाका संदी दिली म्हजे व्यूज ओपन करूंक आनी हे भाशेन म्हाका तुमी फुडें लोकां मदें हाडपाक देव बरें करूं तुमकां हय आनी इतल्यानूच आतां सांगताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां जे भाशेन आंतोनेतान पावला मारल्यान तियात्राचो जायतो अनुभव घेतला ताचेर अभ्यास केला तसोच तुमी अभ्यास करात आनी बऱ्यांतले बरें तियात्र लोकां मुखार हाडात इतल्यानूच ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस